दिसा आज निरपणस हाडा आनी त्या निरपणसाचे हांव मेड्डूर कोत्ताय आनी तुमकां बारा शेअर कोता हांव मेड्डूर कितकोन कोत्ताय ते आनी तुमी रेसिपी ट्राय कोराया। आतां आमगे रेसिपी स्टार्ट करूया। तो निरपणसा एड्डूर करपाक हांवें सगळें सामान घेयला जाय तें सगळ्यां पयलीं निरपणस घेयला आनी ते कट कोन्न सोलिला आनी उदका घालून दवरला आनी तेच मसाला हांडपा सोय घेयल्या ओड नाल्लाची 2 मिरसांगो जितेल्यो हल्दी हाफ टेबल स्पून जिरें एक धाकलो पीस तिकी आनी थोडीशी कालाफुरां आनी थोडीशी मिरयां आनी सांबार आनी हिंग एक नाल्ला सोय घेयल्या तेच रोस काडपाक आटून तो मिक्सरा बीन काय रोस काडाय न्हू तो आनी लांब पियाव कट केला होण्णां घालपाक आनी थोडीशी सुके सुंगटां घेयलें कित्याक तितून घालपाचें तुमकां आहाय जाल्यार घालपा जाता ना जाल्यार आसती। आतां सगळ्यां पयलें हेच पेस्ट कोता आनी मागीर दाखयता तुमकां। आतां गॅसीचेर एक हांड दवरल्या तितून थोडेशें तेल घायलां आनी तो पियाव लांब कट केलो न्हू तो घायला आनी ताका बरो फ्राय करपाचो तो बरो मोल जावपासून। तुमी ही रेसिपी ट्राय कराय बरी जाता आनी सुंगटां तर घायली न्हू सुकेली जाल्यार आनी बरो लागता बरो टेस्ट येता। थोडना सुके सुंगटांय घालपाची आनी बरें करून मिक्स करपाचें आनी एक फावटी। सुंगटां बरी तोडसोन जाय ती व्हडना थोडना इल्लीशी साकर घालपाची आनी बरें करून होंड मारपाचें आनी एक फावटी। आनी हो जो मसाला दाखयलो न्हू मिरसांगो कालाफुरां मिरयां बीन घायन सोय बीन घायन तो पेस्ट केला हाडेन हाडिला आनी आतां ते होण्णां घालपाचें आनी तेका बरो हरकत येवपाचो होण्णां बरें भाजपाचें। हाडेन बरें तोडसोल जाल्यार टेस्टूय बरो येता। आतां तेका बरो स्लो फ्लेमीचेर बरें तोडशिवपाचें आनी बरो हरकत येयला म्हणटरी मागीर दाखयता तुमकां। बरो हरकत येयला तो मागीर ती सायडीक सेपरेट सोय दाखयलो न्हू तो रोस काडपा म्हूण आनी पातळ रोस काड तेजो बरो आतां तितून घालपाचो तर तितून घायल म्हणटरी बरें करून मिक्स करपाचें आनी एक फावटी। आनी ते निरपणसा कुडीक करून दवरलो न्हू ते तितून घालपाचें आनी हाफ टेबल स्पून मीठ घेयला मोठें मीठ घेयला आनी तें घायलां आनी बरें करून मिक्स केलां आनी मागीर तेका धाकून शिजोवपाचें। तुमी मागीर चोवपाचें आं मोव जाल म्हणटरी आतां तें तेशें दवरलां आनी मागीर दाखयता तुमकां शिजोल म्हणटरी। चोय गायज आतां तें पातळ रोसान शिजोलें चोय काय बोट जालें तें आतां तितून दाटो रोस काडो न्हू तो घाता आनी मातशें शिजोवपाचें तुमी टेस्ट करून चोयाय आनी मीठ जाय या कितें जाय जाल्यार आतां आनी मातशें शिजोयता आनी मागीर दाखयता। गायज निरपणसा एड्डूर रेडी जालें आतां ताका बावलां सर्व कोता आनी हांवें दाखयता तुमकां। आतां बावलां सर्व केलें आतां हांव हातांनी सांगोता केस जालें तें आतां टेस्ट करून सांगोता केस जालें तें निरपणसा एड्डूर ब्रेड।
बरें जालां, टेस्ट पण बरें आहा. तुम्ही रेसिपी ट्राय कराया आणि व्हिडिओ लाईक जाल्यार लाईक कराय, फ्रेंड्स बरा शेअर कराय आणि जर सब्सक्राइब केलं तर सब्सक्राइब कराय. आता खाता